तेरेखोल लिडिंग हॉटेल्सान घेतिल्ल्या जमनीर कुळा लागिल्ली ना. उपजिल्लोधिकारी आग्नेल फर्नांडिसाच्या रिपोर्टाचो निष्कर्ष. काशीनाथ खलपान दिल्ल्या पुराव्यान 114 उताराचेर आयिल्ली कुळाची नावा चुकून लागली आणि ती मागीर कायदेशीर काढून उडयली. कुळाची नावा कायदेशीर पद्धतीन लागल्यात हे सिद्ध करपी डॉक्युमेंटाचे पुरावे ना अशें चौकशी अधिकारी म्हणटा. म्हूण खंय ते जमनीर कुळा नात. लिडिंग हॉटेलान गोल्फ कोर्स उबारपाक घेतिल्ल्या तेरेखोलच्या जमनीची केस हायकोर्टात चल्ल्या. त्या जमनीक कुळा लागिल्ली आसा काय ना ते तपासपाक हायकोर्टान उपजिल्लोधिकारी आग्नेल फर्नांडिसाक चौकशी अधिकारी म्हूण नेमिल्लो. सोमारा तेणें चौकशी पुराय करून रिपोर्ट आनी निकाल दिलो. रिपोर्ट लिडिंग हॉटेल्साच्या फावरात. As per the inquiry, I was directed to conduct inquiry within 5 months. High Court had passed judgment on 31st of March 2017. So accordingly, I issued notice to all the parties and started my hearing. In the hearing, leading hotels were the applicants. They examined the erstwhile landlord, their earlier landlord, Mr. Kashinath Khalap, as their witness. He had produced how the property came to him, whatever. He was cross-examined by the advocate for the respondent. There were 14 families here. So 10 families were represented by advocate B.D. Nazareth and 4 were not represented by any advocate. One Satma, Saint Andrew's Munkar Association. They were represented by advocate Prasad Shahpurkar. So there was no cogent evidence produced by any of the respondents. And as per the report, as per the inquiry before me, this leading hotels had purchased 12.8 lakhs square meters of land belonging to Mr. Kalap. But out of that, my inquiry was pertaining to only 6.33 lakhs. Whatever document produced by the Goa Foundation as intervener, respondents and Satma did not have a single survey number pertaining to which I am asked to conduct an inquiry. So all these documents could not be of any assistance to these alleged tenants. Absolutely, they had no case at all. Not a single evidence was produced before me by the tenants or other respondents. So whatever documents produced by the other respondents, whoever respondents, was not of any single assistance. So I come to the conclusion that this land was not vested in the tenants. As on the date, the Land Use Regulation Act 211/1990 came into force. So I have concluded my inquiry and have come to the conclusion that this land, the subject matter of the present property, which is inquired before me, is free from tenancy. There was no tenant in this property. This is all I have done it. हे पयली नेमिल्ले संदीप जॅक्स समितीचो रिपोर्ट सरकारान कडेक दवरिल्लो. आता आग्नेल समितीचो रिपोर्ट हॉटेल कंपनीच्या पत्त्यार. मात कुळांच्या स्टेटसाचो दावो करपी थळाव्यांक सध्या तरी हो मोठो धपको. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. मिरामार मुंगरून पडिल्ली लकी 7 कसिनो बोट अंडर वॉटर सर्वेच्या नावान मांडवीन नांगरपाचे कंपनीचे यत्न चल्ल्यात. सरकार म्हणटा मांडवीन जागो ना, काबो लागसर दवरात. सर्वे करपाक कितले दीस लागतले काय म्हूण हायकोर्टाचो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक प्रश्न. लुकसाणीचो अंडर वॉटर सर्वे करूंक बोट पणजे जेटीर नांगरूंक दिवची म्हूण कंपनी हायकोर्टान गेल्या. मान्यताय दिवंक वा ना दिवप ते कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या रिपोर्टाचेर. मिरामार दर्यावेळेर मुंगरिल्ली लकी 7 बोट काडपाक जमना म्हूण हायकोर्टान याचिकादार गोल्डन ग्लोब हॉटेल्साक बरेच वडीर काडले. बोटीक लागून थंयचे पर्यावरण काबार जाता म्हणूनय कोर्टान कंपनीक शिटकावणी दिली. कसिनो बोटीची कंपनी म्हणटा लकी 7चो अंडर वॉटर सर्वे केल्या उपरांत लुकसाण कितले जाला ते कळटले. त्या उपरांत बोट रत्नागिरी व्हरून सारकी करतले. मात त्या खातीर बोट पणजे जेटीचेर नांगरून लकी 7चो अंडर वॉटर सर्वे करचो पडटलो. मात पणजे जेटीचेर बोट एंकर करूंक सुवात ना, जाय जाल्यार काबो लागसर दर्यांत सुवात आसा म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगला. सुनावणे उपरांत अंडर वॉटर सर्वेक कितले दीस लागतले ते सांगचे म्हूण कोर्टान कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक विचारला. केस बुधवारा दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. 2019 मेरेन डीएड जाले ना जाल्यार प्रायमरी टीचर्स डिसमिस जातले. शिक्षकांनी 15 सप्टेंबर मेरेन डीएडाक रजिस्टर करून घेवचे आणि कोर्स करचो म्हूण शिक्षण मंत्री पर्रीकार शिक्षक दिसाच्या सुवाळ्यात पणजे उलयलो.
मुख्यमंत्र्यांनी मिड डे मिला खातीर अक्षय पात्राचो विचार करपाचे संकेत दिल्यात. पुरस्कारा खातीर टिचरांची सिलेक्शन प्रक्रिया बदलूंक जाय. भुरग्यांचे कल्पकतेक टिचरांनी वाव दिवचो म्हण पर्रीकार उलयलो. सप्टेंबर पर्यंत डीएड जे कोण उरल्या म्हणजे माहिती 426 केले तरी टीचर पर्टिक्युलरली नॉन ग्रांट डीएड जी इन्स्टिट्यूशन आहा तातूंत भितर डीएड नाशिल्लें आसा प्राथमीक. 2019 पर्यंत डीएड जर नासत जाल्यार शिक्षक हो शिकोवपाक बाद जातलो. मागीर म्हजे कडेन रिकर रिलॅक्स तुवें ठरयलें जाल्यार कितेंय जावंक शकता. तूं जाय जाल्यार ते जावडेकराक सांग नाल्यार प्रायम मिनिस्टराक सांग. हो प्रायम मिनिस्टर तशें गजाली आयकून घेना. त्यामुळे 15 सप्टेंबर पर्यंत ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करून घेवचें. पॅरा टिचरां तांकांय ही एक सुसंदी आहा. तांच्यांनी हाजे मार्फत डीएड कंप्लीट करचें आपलें. म्हणजे तांची जी मागणी आहा की आमकां रेग्युलरायज कर किंवा एब्झॉर्ब कर ही पूर्ण करपाक येतली. मुख्यमंत्र्यान मिड डे मील आणि अक्षय पात्राचो विशय काढलो. सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सांबाळून घेवप महत्वाचे ना, भुरग्यांक जेवण खाण सारखे दर्जेदार मेळचे हे खंय महत्वाचे. मिड डेचो सुद्दां प्रश्न येता. आमी खंयच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपाक रस्त्यार घालचे ना. म्हणजे हांव हे मुद्दाम सांगता कारण काही जाणांक काही पॉलिटिकल भितर विशय आहा. पण त्या बरोबर हेंय सांगता की सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी इम्प्रूव जावचें पडटलें. आमी अक्षय पात्र हाडल्यान ते क्वॉलिटी इम्प्रुवमेंटा खातीर हाडटले. द प्रायमरी टार्गेट इज स्टुडंट एंड नॉट सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुपाक हांव प्रोटेक्ट करता पण ताजो अर्थ असो न्हय की हांवें क्वॉलिटी इम्प्रुवमेंट करूंक जायना. हांव क्वॉलिटी इम्प्रुवमेंट करतलोच. शिक्षण पद्दतीत बदल जावंक जाय. अवॉर्डा खातीर शिक्षकांची सिलेक्शन पद्दती बदलूंक जाय. शिक्षकांनी भुरग्यांचे प्रश्न चिड्डूचे न्ही म्हूण पर्रीकार उलयलो. जाल्यार सरकाराचो जो एक टार्गेट आसा की क्वॉलिटी इन एज्युकेशन. भुरग्यांक विचार करपाक शिकया. भुरग्यांच्या प्रश्नाक पळोवं नाका. भुरग्याच्या प्रश्न वचून ते एकदां प्रश्न विचित्र आसता हें म्हाकाय खबर आहा. ज्ञान मेळोवपाची ताकद निर्माण करप हें म्हाका दिसता सगळ्यांक म्हत्वाचें. हांव IIT आनी NIT दोगांच्या कॉन्वोकेशनाक आशिल्लो. दोनूय कडेन हांवें स्टुडंटांक एक गजाल सांगल्यार तुमी 4 वर्सां 5 वर्सां 3 वर्सां पासून 5 वर्सां सॅबॅटिकल घेया, सुटी घेया. तुमकां संदी मेळ्ळी इतलें शिक्षण घेवपाची देशा खातीर कारण दीज आर सबसिडायज एज्युकेशन. यू हॅव टू पे बॅक टू द सोसायटी. आनी तें पे बॅक कशें जाल्यार शिक्षणाची क्वॉलिटी वापरपाक इम्प्रूव करपाक तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन आसूंक जाय. भुरग्यांनी भिवंक जायना. जर टीचर शाळेंत प्रश्न विचारतकच जर टीचर तापता आसत जाल्यार म्हाका ईमेल धाडा. शिक्षण सचिव दौलत हवालदार शिक्षणाची पद्धत आणि पालकांच्या जबाबदारीचेर उलयलो. We are measuring the success in education by way of a placement for jobs, and teachers are not mainly responsible for that. Even the parents are also mainly responsible for this kind of attitude. The second important issue is very critical. Now, very early in our formal education, the capacity, particularly the desire and the ability to think independently has been curtailed. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी शिक्षण दिसाचे सुवाळे झाले. If you all start doing it for your children and start teaching them the need for understanding these finances, it is only we teachers who can make a difference. Otherwise, I can give a guarantee in the next 5 years, more and more youngsters will start committing suicides, more and more out of frustration of not having a job. And all this is because today the needs are much lesser than the wants. The wants are too many. And with this mobile technology, with all this internet technology, spending is going to become much, much easier. And what I can see is, because I've been roaming all over and I've seen, Goa might become like Bangalore, wherein there the children spend 1 month's salary 1 month ahead. In the sense, credit cards are very much available. Whereas you go to Bombay, in Bombay it's totally different, where even the Dabbawala will do investments. Whereas you go to Bangalore, a CEO doesn't know what is mutual funds. And that is the difference. And we are in Goa. Goa is in the middle of both. Now, like whom we should become? We should become like investors like Mumbai people, or whether we should become like totally unaware about investments and still keep thinking money is just savings. And see what is going to be the condition if we don't start doing it. And who can be the better ambassadors are only the teachers. And that's the reason why we have called you, and we are very happy that so many of you have come forward here. But I need your help to reach out to our Goan children, especially the school children and the college students.
and our mission is basically 9 to 11 standard students. So much so, Goa board has also accepted it, Goa Board of Education, and financial literacy is there in the maths textbooks of 9th standard from this year. ही शिक्षिका श्रीपदा देसाई तिला विनंती करते की तिने श्री दयानंद राणे यांच्या मानपत्राचं वाचन करावं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.